नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। झारखंड सत्तरीन जमीन प्लॉटिंग मंत्री राणेच्या आदेशा उपरांत नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केली बेकायदेशीर दोंगर पळोवणी। बायल दोतोरांच्या सुरक्षेचे मागणेचेर करतले विचार। सुरक्षा रक्षक दवरपा बरोबरच सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाचेरूय दितले भर। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती। स्मार्ट सिटीचे काम 2025 मेरेन जातले पुराय। गोंय सरकाराची उच्च न्यायालयान माहिती। पुलीस राजकीय फुडाऱ्यांच्या आशिर्वादाक लागून हणजूण वाठारांत राती उसरा मेरेन चलतात संगीत पार्ट्यो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो आरोप। दोंगर कापणीचे प्रकार उजवाडाक हाडपी पत्रकाराच्या बायलेची केली कुळेच्यान मडगांवां बदली। काँग्रेस म्हणटा सरकाराचे सुडाचे राजकारण बदली फाटी येवपाची केली मागणी। व्हडा भक्ती भवन मनयली नार्वेच्या फामाद मसण देवीची जात्रा। भाविकांनी सकाळच्यानूच केल्ली दर्शनाक गर्दी। आता खबरो विस्तारांत। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या आदेशा उपरांत टीसीपीचे अधिकारी मंगळारा झारखंड सत्तरी पावले। दोंगर कापून प्लॉट तयार केल्ल्या जमनीची अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली। दोंगर कापून कच्चो रस्तोय तयार केल्ल्याचे तांकां दिसून आयला। बांदोडेचे बेकायदेशीर दोंगर कापणीचे प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत आता सत्तरीतूय तसेच प्रकार उक्ताडार आयल्यात। सैमान नटिल्ल्या सत्तरीच्या धारकण गावातूय बेकायदेशीरपणान दोंगर कापून प्लॉटिंग केल्या। पत्रकारांनी हो प्रकार जेन्ना टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेच्या नदरेक हाडून दिलो तेन्ना तांच्या आदेशा उपरांत मंगळारा टीसीपीच्या अधिकाऱ्यांनी धारकण वचून बेकायदेशीर दोंगर कातरून प्लॉटिंग केल्यात ताची पळोवणी केली। तेन्ना थंय कच्चे रस्ते तयार केल्ल्याचे उक्ताडार आयले। कोणी हो प्रकार केला ताचो तपास आता टीसीपी खाते करतले। सध्या हांव आसा वाळपय धारखण ह्या गांवांत आनी वाळपय शहरापासून हो धारखण हो जो गांव आसा हो साधारण 6 ते 7 किलोमिटराचेर आसा। आनी काल टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशद घेतिल्ली आनी ह्या पत्रकार परिशदे भितर तांणी गोंयांत जे हिल कटिंग जाता मोठ्या प्रमाणात हिल कटिंग चालू आसा कितल्योश्योच गजाली मिडियान हायलायट केल्या। आमी स्वता गोमंतक टीव्हीन प्रियोळ जाल्ले जावं किंवा धारबांदोडे जे मोठ्या प्रमाणात हिल कटिंग चलता त्यो गजाली उक्ताडार हाडिल्ल्यो। सो काल ह्याच सगळ्या विशयाचेर टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशद घेतली आनी तांणी सांगलें की लागीं 900 FIR ज्यो आसा त्यो जाल्ल्यो आसा, अशी प्रकरणां जाल्लीं आसा हिल कटिंगाची। हाजे फुडें जे कोण हिल कटिंग करतना सापडटले किंवा ज्यो केसी आसत त्या जमीन ओनराक जे आसा ते 25 लाखाची फायन आमी मारतले। तशे तरेची कायद्या भितर दुरुस्ती हाडपा खातीर आमी प्रयत्नशील आसा अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। तेजे उपरांत तांणी सांगलें की ऑर्चर्ड जमीन जी आहा त्या ऑर्चर्ड जमिनीची सेटलमेंट केल्या शिवाय प्लॉटिंग करपाक मेळचें ना ही गजाल सुद्दां तांणी स्पश्ट केली। आनी ह्या सगळ्या खातीर सरकार म्हणजे ताचो विचार आसा की कायद्यान दुरुस्ती हाडप। सो कॅबिनेटा भितर ते वतले, कॅबिनेटाची मान्यताय जाल्या उपरांतूच ह्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो हे ताणें स्पश्ट केलां। कालच्या पत्रकार परिशदेन तांणी एक उल्लेख केल्लो तो म्हणजे आपल्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वाळपय धारखण ह्या गांवांत मोठ्या प्रमाणात हिल कटिंग करून प्लॉट डेव्हलप करपाचें काम चालू आसा आनी ताजेर आपूण FIR घालपाचो आदेश दिला अशा तरेची तांणी म्हायती दिली। आनी आयज टीसीपीचे ऑफिसर, डेप्युटी टावन प्लॅनर आनी बाकीचे ऑफिसर आयज त्या सुवातेर धारखण म्हणटा थंय आयिल्ले जे कितें जालां तें पळोवपाक। आतां आमी त्या सुवातीचेर आसात, आमी तुमकां दाखयता हांगासर कशा तरेन हिल कटिंग जालां, कशें प्लॉटिंग केलां। चारूय वाटेन आमी जर पळयत जाल्यार सैम आसा, सगळे कडेन ग्रीनरी आसा आनी हो गांव सुद्दां एक बारीकसो गांव जंय भाटां कुळागरां शेतकार जे आसात ते लोक रावतात। आतां ही जमीन कशी ही प्लॉटिंगा खातीर डेव्हलप जाली, कोणी केली, कोण हातून कारणीभूत आसा ह्या सगळ्याचो तपास आतां टीसीपी खात्याक करचो पडटलो आनी ते खातें करता काय ह्या कडेन सगळ्यांची नजर आसा। आतां आमी तुमकां दाखयता हांगासर कशे तरेन प्लॉटिंग जालां तें धारखण सत्तरी। आमी जर पळयत जाल्यार हो विध्वंस हांगासर जाल्लो दिश्टी पडटा। पळया म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता कशे तरेन रस्ते जाल्या, झाडां हाडून उडयल्या आनी हे प्लॉटिंगे खातीर प्रोसेस जाला तो। आतां कोण कल्प्रीट, कोण दोशी आहा
ते TCP खातीर सोदून काडटा काय कितें हे सगळे कडेन हेची सगळ्यांची नजर ताचे कडेन लागल्या. आनी म्हाका मुद्दाम सांगपाक जाय की 70 भितर फक्त ही एक केस जाल्ली ना. आमी जर पळयत जाल्यार 70च्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आमी जर कांय भोंवत जाल्यार अश्यो केसी ज्यो आसा त्यो आतां आमकां सर्रास घडटना दिश्टी पडटा. सो खंय तरी तलाठी, जसो सरकारान आदेश दिला, तलाठी आसूं, मामलेदार आसूं, डेप्युटी कलेक्टर आसूं, ह्या सगळ्यांनी एक्टीव जावन 70 भितर अशे तरेन जो विध्वंस सुरू आहा तो खंय तरी थांबोवपा खातीर प्रोएक्टीव जावपाची मोठ्या प्रमाणात गरज आसा. गोमंतक TV खातीर वाळपय 70च्यान हांव विश्वनाथ नेनी. बायल दोतोरांच्या सुरक्षेचे मागणेचेर विचार करतले. सुरक्षा रक्षक दवरपा बरोबरूच CCTV कॅमेराज बसोवपाचेरूय भर दितले. ते खेरीज दोतोरांच्या हेर मागण्यांचेरूय विचार करतले. तांच्यो सगल्यो मागण्यो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता कडेन मांडटलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. पश्चिम बंगालात जाल्ल्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयच्या दोतोरांनी आंदोलन केल्लें. तशेंच OPD बंद दवरिल्ल्यो. मंगळारा GMCच्या दोतोरांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांची भेट घेवन तांकां आपल्या मागण्यांचें निवेदन दिलें. ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी तांकां सुरक्षेचें आश्वासन दिलें. And the government of Goa, we are totally with the Guard Association. They have given us a list of several issues pertaining to the type of security that is required. Doctor relationship officers. So one of the doctors will be identified in the next 2 days. Apart from that, त्यांचे सिक्युरिटी एंड जे CCTV सगळीकडे जे लागता आणि त्याच बरोबर जे कितें तांकां दिसता की जाय त्यांनी they have identified, guard has already identified. I am going to be putting this, writing to them and giving them an official commitment that we will be putting this up to the Chief Minister and then also the Cabinet for discussion, so that these issues which they are all basic issues, there nothing much is required here, but wherever they require, the lady doctor's safety is prime for the state of Goa. Me, not only as being a health minister, but also being a minister for women and child, it is important for us to see that women's safety is something that is utmost important to the government and priority of the government. It cannot be only through lip service. It cannot be only through giving just letters and of confirmation that I have received the letter and we are doing it. No, we are going to put it to the Chief Minister, and I am going to pursue with the Chief Minister to see that this aspects that have been raised by the Guard Association is fulfilled. I am confident that the Chief Minister will address these issues based on the letter that I forward and their representation which I follow. I am convinced, and from I will not only be as a minister in the government, but because of our government and our thought process of our government, that women's safety, women's security and doctor safety and the type of work the doctors do, we must ensure that they are protected and whatever the issues are addressed. They have given this and I have given a commitment that by today evening I will address this issue, that these commitments will be taken forward. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्ल्या आश्वासना उपरांत दोतोरांनी आपले आंदोलन फाटी घेता म्हणून सांगलें. As I speak for all the guard people, considering all the kind words and verbal assurances and the written assurances sir will be providing us, we might consider calling off the strike, the decision of which will be given by 5 p.m. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. स्मार्ट सिटीचे काम पुराय करपाक मोर्तूच मेळना. स्मार्ट सिटीच्या कामाची आतां नवी डेडलायन आयल्या आनी हे डेडलायनी प्रमाण स्मार्ट सिटीचे काम खंय 2025 पुराय जातले. गोंय सरकारान हे विशीं उच्च न्यायालयान म्हायती दिली. स्मार्ट सिटीचे काम दिल्ल्या वेळान पुराय जाता काय ना ते पळोवपा खातीर उच्च न्यायालयान सरकारा कडल्यान कंत्राटाची कागदपत्रां मागयल्यात. Court that as far as roads which are opened, they would be made operational and people will be allowed to drive on those roads by that particular deadline. The question is whether by that time the entire work had to be completed. So we showed to the court that this is what the position is. Now today the court has told us now as far as the stretch from Kakulos junction up to the bridge at STP, that stretch, what is the deadline which is for completion of the entire stretch of the work, as also the court wants to know the term and the tenure of all the contracts and what is the deadline given to all the contractors insofar as all smart city work is concerned. So tomorrow it is restricted to the work from Kakula Circle or Kakula Junction up to the bridge, that is up to STP. We are supposed to give the deadline and the bar chart as far as this stretch is concerned, which we will give it to the court tomorrow. We have given the photographs and we have told the court saying that as far as potholes are concerned, we are continuously trying to fill it, and once the monsoon is over and the rains are over, we will be finally tarring this road. The work that has happened is not a final tarring of the
road actually. It is only a temporary filling up that is done till the monsoon is over. अर्जुना राती उसरा मेरेन जावपी पार्ट्यांनी दिल्लीकारांचो पुलीस आनी राजकारण्या मदीं हात मेळोवणी आसा असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केलो. राजकारण्या शिवाय अश्यो उसरा मेरेन पार्ट्यो चलपाकूच शकनात. फाटलीं 2 वर्सां जालीं आवाजाच्या प्रदुशणाचो विशय विधानसभेन मांडटा. पर्यावरण मंत्र्यान दिल्लें आश्वासन पुरायपणान अपेशी थारिल्ल्याचे युरी आलेमांव सांगता. Spoken in the assembly about the sound pollution, and we were given an assurance that the right amount of equipment. Today, if you see this sound pollution in the last 2 years we have taken, जे आमगेले innocent काजरा जाते. Example, there are 2 directions. One is to give relaxation to the traditional weddings happening post 10 o'clock, and where innocent Goans want to have sound to that restrictions bond करून. आमका एनवायरमेंट मिनिस्टरान जी आश्वासना दिल्ली म्हाका दिसता जे आफ्टर द असेंब्ली दे फॉरगेट इट. देयर वॉज अ डिबेट, देयर वॉज अ कॉलिंग अटेंशन एज वेल with regards to how and what equipment should be placed. I believe that almost 2.5-3 crores have been spent. Today, you see, we stand by the sentiments of the people of Anjuna and all across the state, because this permission jenna amche goinkar भाव कितें तरी तो फंक्शन करपाक सोदता, काजार जावपाक सोदता, they are not allowed. म्हणून हांव हे दिल्लीचे in connivance with the politicians, in connivance there's a nexus between the police and the politicians are involved. कोणाक हफ्ते वयते, who gets these ladus? Until these ladus are stopped, this will not stop. दारबांदोडीचे बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी झाडां कापपा विशींच्यो बातम्यो उजवाडाक हाडपी पत्रकार एकनाथ खेडेकाराच्या बायलेची अचकीत कुळेच्यान मडगांवां बदली केली. ह्या प्रकाराची दखल घेवन विरोधकांनी सरकाराचेर खर टिका केल्या. फाटल्या सप्तकात धारबांदोडेच्या बेतूल आणि धुलय वाठारांतल्या बेकायदेशीर दोंगर आणि झाडां कापपाच्या विशींच्यो बातम्यो गोमंतकाचो पत्रकार एकनाथ खेडेकारान उजवाडाक हाडिल्ल्यो. ते उपरांत आता एकनाथ खेडेकाराच्या बायलेची सरकारान अचकीत कुळेच्यान मडगांवां बदली केल्या. सरकाराच्या ह्या कृत्याचो विरोधकांनी निशेध केलो. हो बदलेचो आदेश फाटीं घेवचो अशी मागणी काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर हांणी केली. जी आमकां बातमी तुमचे माध्यमांच्यान कळ्ळी की जे पत्रकारान हो धारबांदोडाचो हिल कटिंगाचो इन्सिडेंट मुखार हाडलो, ते पत्रकाराचे बायलेक ट्रान्सफर कळ्ळी तेन्ना एक गजाल लक्षांत आयली की BJPचे जे सरकार इतलो तेंप जनरल पब्लिकाक त्रास करताले आनी ऑपोजिशनाक टार्गेट करताले, ते आज पत्रकारांच्या दारा पर्यंत पावला. म्हणल्यार तांची सत्ता तकलेक अशी मारल्या, ते अराजकतावादी जावन ते हे जाल्या, कितें म्हणटा ताका, डिक्टेटर जाले, हुकुमशाही करपाक लागल्या. आनी ताजो म्हाका दिसता जड आज पत्रकाराच्या घरा पर्यंत पावल्या. आमी पत्रकारांक टार्गेट करपाचे BJPचे कृतीचो निशेध करता आनी मुख्यमंत्री सावंता कडेन डिमांड करता की ताणें बेगीनचे बेगीन ती ट्रान्सफर रिवर्स करची. जर आनी कसल्या कारणाच्या खातीर आसची जाल्यार तातूंत प्रॉपर इन्क्वायरी न्ही, वी विल नॉट इंटरफेअर. पण हाजे वयल्यान क्लियर दिसता की तो पत्रकार 2 दीस पयलीं हिल कटिंगाचे इन्सिडेंट लोकांचे नजरेक हाडटा आनी आतां इमिजिएटली ताचे बायलेक ट्रान्सफर करता. सो दीस लुक्स लायक अ विच हंटींग what BJP is doing. It is a vindictive policy of BJP which आम्ही ताजो निषेध करतात. सोशल मिडियाचेर एक हांवें पोस्ट पळयलो की एकनाथ खेडेकर म्हणून रिपोर्टर आसा पळय, ताचे बायलेक खंय कुळेच्यान होमगार्ड तिका मडगांव ट्रान्सफर केली आनी अशें रिजन खबर आयला, म्हणजे आयकुपाक आयला की रिजन की ताणें धारबांदोड्या इल्लिगल प्लॉटिंग चलतालें, खुबशी झाडांची कत्तल केली, ही न्यूज केल्ली आणि ताजेर ऑफेन्सूय रजिस्टर जालो. बाबा ताणें फटींग अशी गजाल करूं नाशिल्ली, थंय ऑफेन्स रजिस्टर जालो आनी व्हडलें हिल कटींग जालां आनी भरपूर थंय इल्लिगॅलिटीज जाल्या. आनी ताज्या बायलेक विदावट रिजन काडून कुळेच्यान होमगार्ड तिका मडगांव ट्रान्सफर केली. हांव इतलेंच विचारपाक सोदता की पयर CMान सांगलें की खंय खंय हिल कटींग चलता, इल्लिगल झाडां कत्तल जाता, ते तलाटीन रिपोर्ट दिवचो म्हणून. फाल्यां तलाटीन रिपोर्ट दितकीर कितें तलाटीचेर एक्शन जावची ना, ताका ट्रान्सफर जावची ना, किंवा ताच्या बायलेक त्रास करचे ना, ताच्या भुरग्यांक त्रास करचे ना, ताच्या भावाक त्रास करचे ना,
आज जर रिपोर्टर जे आसात जे लोकांक नजरे मुखार त्या गांवांत कितें जाता ते हाडटात ते इल्लिगल आसूं किंवा बरें आसूं ते रिपोर्टर लोकांच्या नजरे मुखार हाडटात तांच्या फॅमिलीक सतावपाक लागले। हांगा सरकार अशें म्हणपाक सोदता की हे सगळे इल्लिगल चलता तातूंत आमचो हात आसा। हां तुम्ही त्या लोकांक बारीक लोकांक सतायतात। आज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक गांवांत वचत ते हिल कटिंग चल्लां प्लॉटिंग चल्ला भायल्या लोकांक आमची सगळ्यो जमनी विकपाक उठल्यात तुम्ही आणि बारीक लोक आवाज काडटाले तांच्याच फॅमिलीचेर येतात तुम्ही। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। सुमारे 106 वर्सांची परंपरा आशिल्ले नार्वेची मसणांतली देवी म्हळ्यार श्री मसण देवीची जात्रा उमेदीन आनी भक्ती भावान मनयली। हे जात्रेचे वैशिश्ट्य म्हळ्यार ही जात्रा फकत दिसाचीच मनयतात। पळयात खासा रिपोर्ट। दर वर्सा श्रावण महिन्यात येवपी तिसऱ्या मंगळारा नार्वेची मसणांतली देवी ह्या श्री मसण देवीची जात्रा मनयतात। 106 वर्सांची परंपरा आशिल्ले हे जात्रेचे वैशिश्ट्य म्हळ्यार ही जात्रा फक्त दिसाचीच मनयतात। रातच्या वेळार देवस्थाना कडेन जितो मूस लेगीत रावना काळोख पडचे पयलींच जात्रेची फेरी बंद करतात। अंदू वर्सा गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांसयत शेजारच्या राज्यांतले भावीक हे जात्रेक हजर आशिल्ले। कांय भावीक खासा करून आंगवणी खातीर लेगीत येतात। अंदूय खाजें खेळणी चणे आनी हेर वस्तूंच्या स्टॉलांची फेरी ह्या जात्रेक भरिल्ली। ही जी आमची जात्रा आसा मसण देवतेची ही खूप पयलीं पासून प्रथा आसा चालू आसा आणि ही वार्षिक प्रत्येक तिसऱ्या मंगळारा भरून हाडटा। हे जात्रेचे आमी सकाळचे 7:30 जी सुरवात करता ते रातचे 6 पर्यंत लोकांनी सगळ्यांनी ह्या देवळान हे घेवचें देवाचें दर्शन देवीचें घेवचें आणि तेच्या नंतर 6 उपरांत कोणी हांगा रावप नासता कित्याक तेच्या उपरांत आमच्यो बाकीच्यो विधी आसता आणि काळोख जाल्या उपरांत कोणीच हांगासर रावपाक जायना। प्रत्येकान 6च्या नंतर सगळ्यांनी आपापल्या घरा वचचें। आणि ही जी जात्रा आसा खूप पयलीं पासून चलता। ते हजारांनी लोक हांगा दर्शन घेता। जे कोणी हांगायल्ले आसा तर कोणाक भुरगे जायना जाल्यार तशें आंगवण करून हांगा ते हें दिता भितर बारीक पाळण्याची भेट दिता आणि आंगवण तेजी मागीर पुरी जाल्या उपरांत परत ते येवन देवा कडेन सांगणे घालता। ही मसुंदे देवीक नमन करून हांगासर मंगळार जात्रा जाल्ली आसा। तशीच ही आमची जात्रा आनी अष्टम ही आमची गोंयभर जात्रा फेमस आसा। आणि ही जात्रा जी हांगासर जाता म्हणजे ही मसुंदेची जात्रा म्हटली गेली आहा जी वर्सांसून एकदां हांगासर हे जात्रा जाता। आणि हे जात्रेचे वैशिश्ट्य अशें आसा की हांगासर जे कोण बाळत लोक आसा जे आपलीचे भायर जाल्ले आसा तांकां हांगासर हे देवीच्या पांया कडेन हांगासर घालता। आणि त्या हेतूंतसून आयज जी दिसभर ही देवीची जात्रा म्हणजे तेंचीच जात्रा अशी म्हणून जी मनयली वयता। आणि तशी जी दिसभर हांगासर ही जात्रा भरता देवीक ज्यो भावीक सगळे जे देवीच्या हांगासर ओटी घेवन येता आपले जी कितें मनोकामना आसा ती मनोकामना पूर्ण करता मागता देवा कडेन देवी कडेन। आणि तशीच दिसभर ही जात्रा हे जावन जी सांजचे आमचे जे सांज जाता म्हणजे 6च्या उपरांत 7च्या उपरांत हांगासर जे कोणीच रावचे न्हू म्हणजे हांगासर एक जो चोरू करता आणि दुसरो म्हणजे बकरो आमी जो आहा पयलीं आमच्या हितूर बकरो मारताले आणि त्याचे जे रगत आसा ते चोरवाचेर शिपडटाले। पण आता जे चोरू करता आणि तो बकरो सोडटा आणि जे 7 उपरांत आमी हांगासर कोणूच लोक रावना म्हणजे ती जात्रा त्या टायमार एंड जाता। आणि ते जे सगळे हा दुकानदार म्हणून हांगासर ते लोक आसा ते कोणूच हांगा रावना रातचे आणि सगळे जाण आपल्या आपल्या घरा वयता। आणि जी मागीर जात्रा म्हटली वयता ती आमी पळयल्ली ना म्हणजे ही त्या आत्म्यांची ज्या भुतांची अशी म्हटली वयता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। मडगांव पालिकेन सोपो कंत्राटदारा कडल्यान प्रलंबीत थकबाकी बेगोबेग वसूल करची अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी सावियो कोतिनो हांणी केल्या। प्रलंबीत थकबाकी वसूल करपा संबंधी कसलीच सवलत दिवची न्हय असो इशारोय सावियोन दिला। सोपो हो एक ई टेंडर केल्लो लास्ट इयर आणि एक कॉन्ट्रॅक्टराक ते टेंडर दिलो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो 5 महिन्याचे आशिल्ले एकदा फायनान्शियल इयर कवर जातालो सो 5 महिन्याचो टर्माक तेका एक हे दिलो टेंडर दिलो इन नोव्हेंबर 23
नोव्हेंबर 23 साकून मार्च 31 मार्च 24 ताणें कलेक्शन करपाक आशिल्लें. आफ्टर दॅट ताका एक्सटेंशन म्हण दिलें आनी एक्सटेंशन दिले उपरांत अप टू जून ताणें 30 जून तें कलेक्शन जालां ऑफ सपोर्ट. पूण जे इन्स्टॉलमेंट इवन जे टेंडरा टायमार दिवपा आशिल्ले ते तेणी टायमार फारीक करूना. एक इंट्रस्टिंग गजाल म्हळ्यार जो एग्रीमेंट आसा त्या सोपा कॉन्ट्रॅक्टराचो, त्या एग्रीमेंटान खंयच बरोवन ना, तो क्लॉजूच ना, क्लॉजूच मिसींग आसा की डिले पेमेंट सपोज जालो जाल्यार इंट्रस्ट फारीक करपा पडटलो म्हणून. हो नाच एक जालें. दुसरें, हाज्या पयलीं जेन्ना टेंडर जावन रिटेंडर जाल्लो कोण येयना त्या टायमार टेंडरा भितर हें आसतालें की सपोज म्हण तूं एक्सटेंशन दितात फुडल्या हाका जाल्यार 25% इन्क्रीज जातलो म्हण इन्स्टॉलमेंट आसता. सो जेन्ना 31 मार्च एक्सपायर जालो रिन्युअल, जेन्ना तूं ताका एक्सटेंशन दिता जाल्यार तो इन्स्टॉलमेंट 25% वाडोवपा जाय आसलो. तेंवूय वयत ना. जून सुद्दां सोंपलो, आज आमी ऑगस्टां आसात. आजच्या दिसा पासून ड्यूज आसा ते विदाउट इन्क्रिमेंट, ते बेसीक पेमेंट आसा तो आज पासून ड्यू आसा. आनी हातून चड आमकां कित्याक हें आसा भिरांत आसा म्हळ्यार की फायनान्शियल लॉस जातलो म्हळ्यार कित्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टरान एक बँक गॅरंटी दिल्ली आसा आनी बँक गॅरंटी 30th ऑगस्ट एक्सपायर जाता, हार्डली एनी डेज. सो हे अशें करून टायमपास करून 30th ऑगस्ट एक्सपायर जातलो आनी हे ते बँक गॅरंटी आहा तो एक्सपायर जावन तो एनकॅश करपाक मेळपा ना. सो फायनली ड्यूज आहा ते तशेंच उरतले. आतां आनीक आयकूं येता आतां रिसंटली की एक लेटर केल्लें आसा त्या सोपा कॉन्ट्रॅक्टरान की आपल्याक रिलीफ दिवच म्हण लेटर दिला. कितें म्हण रिलीफ की जे फेस्त आशिल्ले जावं दिंडी आशिल्ले त्या टायमार आपणाक कलेक्शन करून दिवना. पूण टेंडरा भितर आनी एग्रीमेंटा भितर क्लियर कट बरयल्लें आसा तुका की तुका कसलेच रायट्स ना एट द टायम ऑफ जे वर्ल्ड मार्केट फीस्ट जाता जावं हाजे दिंडी उत्सव जाता. क्लॉज नंबर 6D हाजेर क्लियर बरयल्लें आसा एग्रीमेंटा भितर की तुका तो रायट आसचो ना. कोलकाता बलात्कार आनी हत्या प्रकरणाचेर सर्वोच्च न्यायालयान चिंता उक्तायल्या. ह्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयान स्वता जावन दखल घेतिल्ली. हे विशीं पश्चिम बंगाल सरकाराचे कान ओडटना गुन्यांव नोंदवपाक इतलो कळाव कित्याक जालो असो प्रश्न उपरासलो. पोस्टमॉर्टम अहवाल आदींच आयिल्लो. अशें आसतना गुन्यांव नोंदवपाक 3 वरां कित्याक लागलीं असो प्रश्न उपराशीत सर्वोच्च न्यायालयान पश्चिम बंगाल सरकाराच्या कारभाराचेर टिका केली. सर्वोच्च न्यायालयान दोतोरांच्या कामाचे सुवातेर तांचे सुरक्षे खातीर कार्यपद्दती सुचोवपा खातीर राष्ट्रीय कृती दळ स्थापन केला. Today, to begin with, the Chief Justice mentioned that it is a very big issue. We cannot wait for one more rape case to happen. And this issue led him to even direct establishment of a national task force, which will be a protocol, which will lead to a mandate of protocol for the safety and security of doctors. The Chief Justice mentioned that, if whether it's women or men, especially women, because such a disastrous incident has just happened. He said if there are no equal opportunities of work in the workplace, if they are not feeling safe and secure, that's a very big concern. That's a major concern for the doctors throughout the country, which led him to state that there has to be some force, there has to be a national task force which caters to all of these things. And number 2 was with respect to the way the case was handled by the West Bengal police. There were concerns with respect to the timing in which the FIR was registered. Number 2 was that the resident doctors have raised concerns still in a sealed envelope in a letter without naming anyone, that they don't find themselves safe still in the campus. So therefore they have directed the CIRF to look into the matter and provide security to the hospital so that the doctors join, because the numbers they've said that there are around 700 resident doctors. Only 30 males and 20 females are there, and rest of all of them have fled away because of the risk and to their own safety. So therefore there are various concerns in the order which has been pronounced today, very detailed order. From 36 hours duties which the doctors have, they don't have a proper resting room. The night duties that they do not have a proper resting room. They don't have proper sanitation in the hospital itself. So these conditions are not at all safe for them. There is the area where they rest, there's nothing at all which provides them safety, and so they are vulnerable in all extents, and various things have been mentioned why they are vulnerable. Bureau Report, Gomantak TV.
खाजगी कंपनी आनी आस्थापनांनी कामगारांक एक्सपिरियन्स लेटर दिवचे अशें परिपत्रक कामगार खात्याच्या अंडर सेक्रेटरीन काडला. सरकारी नोकरीक अर्ज करतना उमेदवाराक कामाचो अणभव आसपाक जाय. देखून खाजगी आस्थापनांनी तांकां एक्सपिरियन्स लेटर दिवचे अशें कामगार खात्यान आपल्या परिपत्रकांत म्हणलां. आयज सरकारान एक नोटीस काडल्या. ती नोटीस अशी जावन आसा, आतां जे कोण प्रायवेट सेक्टरान काम करपी आसा तांकां जर गव्हर्मेंट सर्विसीक अप्लाय करपाक जाय जाल्यार तांकां सगळ्यात पयलीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान आपलें नांव नोंद करचें पडटलें आनी आपल्या कामाचो अनुभवाचो दाखलो, ताका एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट म्हणटा, ती जॉयन करून तांचो पूर्ण बायोडेटा तांकां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान दिवचो पडटलो. त्याच्या उपरांतूच ते गव्हर्मेंट जॉब्स जे आसा ताका अप्लाय करूं शकता. त्याच भायर त्या नोटिसीन सरकारान बाकीचे ज्यो प्रायवेट सेक्टर्स कंपनी आहा तांकांय नोटीस दिल्या की त्या सेक्टरान काम करपी जे टेम्पररी जावं परमनंट बेजीस वर्कर आसतले तांकां त्यांच्या कामाची एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट दिवची, जेणे करून तांकां सगळ्यांक आपली नांवां जी आसा ती एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान नोंद करूंक मेळटली आनी त्याच्या उपरांतूच तांकां गव्हर्मेंट जॉब्साक अप्लाय करपाक मेळटलें. ही नोटीस जी आसा ती आयजूच सरकारान काडलेली आसा. अश्योच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. पळयत रावात गोमंतक TV. केळशीच्या टॅक्सीकारांनी बेकायदेशीर टूर ऑपरेटरां आड कोलवा पुलिशेन कागाळ नोंदयल्या. सरपंच डिक्सन वाजाच्या कोतान बेकायदेशीर टूर ऑपरेटरांनी केळशे धंदो करचो न्ही. भायले टूर ऑपरेटर गोंयांत येवन धंदो करतात आनी आमच्याच टॅक्सीकारांक दादागिरी करतात, तांचेर पुलिशेन कारवाय करची अशें तांचें म्हणणें. आतां तुमी जाणाय सगळ्या हेचांनी गोवा मायल्साचो आनी आमगे लोकल टॅक्सीवाले गेले मातशे वाद चलता. ओके, आनी आमी एज अ सरपंच आमी जाता तितलें बरे भाशेन करपाकूच जाय विदावट ट्रबलिंग एनी गेस्ट ऑर एनी कस्टमर वॉट्सएवर. आतां पयलीं जायते इशू जाताले, आतां जायते कमी जाले. आतां इशू कितें जाला, काल एक मोबरा हॉटला कडेन हॉटलां नांव घेयना थिंगा, एक हॉटला कडेन मुखार कोण तरी ऑर्डर येयलो लेटर घेवन निजामी टूर्स अँड ट्रॅव्हल म्हूण. और निजामी टूर्स अँड ट्रॅव्हल म्हणून येयलो, तो गेस्टाक घेवन गेलो. तर आमी ड्रायव्हरान ताका विचारलें, बाबा तूं कोणा आपण ऑनलायन बुकींग केलां, मेक माय ट्रीप. अरे आम कितें म्हणटाय आतां, तुमी तरी कोण तरी बूक कोताय ट्रॅव्हल एजन्सी आनी तो नांव दिलो इम्तियाज इम्तियाज शेख. हय, सो हें दिलां कोण व्हरो येतलो आनी टूर्स अँड ऑपरेटर म्हूण आमी ताका विचारलो म्हूण तेमी व्हडलो इशू केलो. आयज कितें जालें मागीर काल भुरग्यान म्हाका एकल्या फोन केलो, सरपंच पावलो हिंग कोण व्हरो येयले टॅक्सीवाले. हांवें ताका विचारलें, अरे बाबा तूं आमगे टॅक्सी आसता तूं कोण बुकींग ना, आपणाक बुकींग आहा हूंय आनी हांव टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स म्हणपाक लागलो. आयज हांवें चॅक करपाक गेलो जाल्यार हो निजामी टूर्स अँड ट्रॅव्हल म्हणटाय तो गोंयांत रेजिस्टर हुंयना. तेगे एड्रेस आहा सांजे आर्यल म्हूण आहा. ओके, आतां तो ट्युरिझम डिपार्टमेंट टूर्स अँड ट्रॅव्हल आतां ते हुंय आमगे लिस्ट आहा ट्युरिझम डिपार्टमेंटान तेगे नांव ना म्हूण तो ट्युरिझम RTO रेजिस्टर्ड ना जाल्यार हो कोण? दीस आर ऑल इलिगल. आनी हेगे ऑफिसां हैदराबाद. निजामी टूर्स अँड ट्रॅव्हल म्हणटा तो हैदराबाद आहा आनी हैदराबाद जावन तो हुंय हें आखे लिस्ट हाडला ट्युरिझमाचें, हुंय तो रेजिस्टर्ड ना. जाल्यार हांव कितें म्हणटा, आयज हे इलिगल आहाय ते तरी तेमी व्हरपाचें आनी आमगे भुरग्यांक कितें करपाचें. यू अंडरस्टूड. सो आतां हांव म्हणा पुलिशेक कंप्लेन केला, तेजेर एक्शन घेयाय तुमी. हो इलिगल निजामी टूर्स अँड ट्रॅव्हल फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना आनी तो रेजिस्टर आहा तुगेलो सांजे आर्यल. हांवें आतां आमी CC केल्या, तुगेले SP केल्या, तुगे डायरेक्टर ऑफ ट्युरिझम मिनिस्टर आनी तुगेलो साऊथ गोवा SP आनी सेक्रेटरी तुगेलो सांजे आर्यल. हे रेजिस्टर आहाय ते रॉंग, हे फेक रेजिस्ट्रेशन. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.